दर एकल्यान आपल्या भलायकी विशीं जागृत जावपाक जाय, तशेंच आपल्या भलायकीची कुयदाद घेवप गरजेची अशें पर्येची आमदार देवया राणेन सांगलें। गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या दोतोरांक 70 वाठारांत हाडून भलायकी तपासणी करपाचें शिबीर दर एका पंचायतीन आयोजीत करतात। ह्या शिबिरांचो लोकांनी लाव घेवचो आनी आपल्या भलायकीची तपासणी करून घेवची अशी माहिती देवया राणेन पिसुर्ल्या आयोजीत केल्या भलायकी शिबिरा वेळार ती उलयली। या कार्यक्रमाचं हे शिबिर दवरपाचो एकच हेतू की प्रत्येक आमचे जे ग्रामस्थ आसा, प्रत्येक आमची महिला आणि आमचे बंधू आसा तांणी सगळ्यांनी जागृत जावपाक जाय आपल्या आरोग्या बद्दल। प्रत्येकान जागृत जावपाक जाय की तुमच्या आरोग्या खातीर कशें फाल्यां तुमच्या आरोग्याक दुर्लक्ष जावपाक जायना। कितें जर विशय आसलो जाल्यार हे जेन्ना शिबीर अशें घडयतात आनी तुमी जेन्ना अशें जागृत जावन अशें शिबिराक येतात, थंय तुमचो चॅकअप जाता आनी थंय तर कितें दिसलें की बाबा खंयच्या महिलाक चस्मा जाय, एक खंयच्या पुरुषाक कितें मोतीबिंदू जाला जाल्यार थंयच्या थंय तुमकां डेट दिवन थंयच्या थंय तुमकां चस्मा दिवन ऑपरेशन आसा जाल्यार थंयच्या थंय तुमकां चीप मेळून JMC पर्यंत तुमकां पावोवपाची संदी ही ह्या शिबिराचो मेन हेतू। बिकॉज मेन हेतू हेच की तुमी स्वताचे दुर्लक्ष करून घेवपाक जायना आनी आरोग्य म्हणटा तें धनसंपदा आसता आनी आमी सदांच म्हणटा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्युअर। म्हणल्यार फुडें चडाक पडचे पेक्षा पयलींच थोडे वखदां घेवन थोडे अशे ट्रिटमेंट घेवनूच प्रिवेंटीव मेजर्स हे बेटर आसता। म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी अशें हाचो फायदो घेवचो। जास्तान जास्त तुमच्या आनीकच येवना जाल्यार म्हाका प्रत्येक मनशाक तुमच्या वाड्या वयले सगळे लोकांक जागृत करात आनी हांगा हाडात। आज सांज पर्यंत आसा आनी जास्तान जास्त लोकांनी सगळ्यांक ह्या शिबिराचो फायदो घेवचो मॅक्सिमम, कित्याक मागीर फुडल्या फावटी ती दुसऱ्या पंचायतीन वतले आनी सगळ्यांक दुसरे आतां तुमी ट्रिटमेंट जालो तुमी घरा वचात, तुमच्या शेजाऱ्याक कोण येवना जाल्यार तांकां सांगात हो कॅम्प इतलो बरो आसा, सगळे बरे टॉप डॉक्टर आयल्यार वचात चॅकअप करून घेयात म्हणून। कित्याक हें तुमच्या दारान आयिल्लें आसा, हे परत परत हे कॅम्प अशें जायना। म्हणटकूच जो कॅम्प हो येदो व्हडलो हांगा तुमकां घडोवन दिल्लो आसा ताचो मॅक्सिमम फायदो करून घेयात।